नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज अशा एका खाशेल्या कार्यावळीत आयज म्हाज्या वांगडा आसा गोंयच्या राजकारणांतले एक अशें व्यक्तिमत्व जांकां खरी तर वळख करपाची गरजूच ना। तांचो राजकारणांतले धडे हे ल्हानपणा पासून सुरू जाले। तांच्यांनी ज्या मतदारसंघांतल्यान आपलो राजकारणांत प्रवेश केलो तो एक वेगळोच मागासलेलो म्हणून एक पळयताले लोक ताका। बट त्या हितूंतल्यान फुडें जे श्रेय तांकां मेळ्ळें की तो परिवर्तन जे तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीचें केलें हे श्रेय तांकां तेंचे फक्त मतदारसंघाच्या लोकांनीच न्ही तर थंय येणारे वचणारे जे लोक असले तांच्यांनी सुद्दां दिलो। आणि एक आयडियल कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसची तर ती तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसची। अशें म्हणटात की एक दोतोर जसो फुडल्या मनशाक पळयता आनी ताजें दुयेंस वळखता, एक बरो दोतोर आसता तो। हांच्या कडेन दोतोरकीची डिग्री ना बट एक हॉस्पिटल बऱ्या भशेन कशें चलोवचें हेजे जर स्कील कोणा कडेन गोंयांत आसा तर तें हें व्यक्तिमत्व। आनी हांव चड तांची तुमची वेट तुमचो चड हें करिना आनी तुमची वळख करून दिता। म्हाज्या वांगडा आसा गोंयचे मोगाचे आणि फामाद आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर। थँक्यू व्हेरी मच फॉर स्पेरिंग सच टायम विथ अस। हांव जाणा खूब गडबड आसा आनी म्हाका दिसता तुमच्या वांगडा एक अशी 5 मिनटां सुद्दां मेळप ही खूब आमकां बरें दिसता, कित्याक यू आर ऑलवेज ऑन द मूव कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप थिंग्स तुमच्या मतदारसंघाचे आसूं किंवा तुमचो जो प्रिय विशय आसा तो हेल्थ ह्या हितूर आसूं। म्हाका सांगात आयज जेन्ना तुम्ही तुम्ही तुमचो बर्थडे सेलिब्रेट करता, इट इज वन एकम्प्लिशमेंट इन युअर पर्सनल लायफ। तुम्ही तुमचे पॉलिटिकल लायफ जे पळयता स्पेशली एज अ हेल्थ मिनिस्टर जे तुमकां लोक सगळे वळखता एज अ हेल्थ मिनिस्टर, ताच्या कडेन तुमी कशें पळयता? हांव बर्थडे केन्ना साजरो करिना। हांव बर्थडे एक असो दीस समजता की आई वडिलांचे आशिर्वाद घेवन फुडें पावलां घेवपाचो होच म्हाजो उद्देश आसता। पूण आरोग्य क्षेत्रांत एक वेगवेगळे विकास आमी हातीन घेतले, वेगवेगळे दृश्टिकोनान जे कितें म्हाका दिसलें की कांय गोश्टी बंद पडलेल्यो, लोकांचे जिवनान कितें त्रास जाता आमचे 70च्या सारके भागान हांव थंय नेतृत्व करता। पूण आमचे गरीब लोकांक जें कितें जाय आयज म्हाजे दृश्टिकोनान जर कितें व्हडलें दुयेंस जर जालें कॅन्सरा सारकी कितें गोश्ट जाली आमचे गरीब लोकांक ते परवडना त्या तरेचे गोश्टीचे ट्रिटमेंट घेवपाक। आनी म्हणूनच त्या दृश्टिकोनान की गोवा मेडिकल कॉलेज हांव जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर जाता तेन्ना म्हाजे एकूच उद्देश आसता की गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां बरी करपाची, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्ट्रेंथन करून सामान्य जनतेक आनी प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा कशी व्हरपाची हेजेरूच म्हाजें लक्ष आसता। आनी हेल्थ मिनिस्टर म्हणून तुमी सांगल्या सारकें की म्हाका ही आवड आहा म्हाजे स्वताच्या जिवनान म्हाजे जे अनुभव म्हाजे जे फॅमिलीन जे कितें घटना घडल्यो आनी म्हणून म्हाका दिसता की त्याच तरेन लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून आमी लोकांचे खातीर एक वेगळे तरेचे दृश्टिकोनान आरोग्य सेवा कशी सुदारपाची आनी लोकांक बऱ्यापैकी फेसिलिटीज, बऱ्यापैकी हायजीन, बऱ्यापैकी फेसिलिटीज, टॉप क्लास कार्डियक फेसिलिटीज, टॉप क्लास कॅन्सर फेसिलिटीज हे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजान उपलब्ध जावची ह्या दृश्टिकोनान हांव काम करता। ॲम्ब्युलन्सीस आमी चालू केल्यो, परत एकदा 108 रस्त्यार आयली, परत आतां मोटरसायकल ॲम्ब्युलन्सीस आमी घातल्यो, कार्डियक ॲम्ब्युलन्सीस लॉन्च केल्यो आनी तरेतरेचे नवे कल्पना घेवन लोकां फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा की लोकांक खात्री पडोवंक जाय की गव्हर्मेंट सेवा ही अत्यंत बरी सेवा आनी आमी जें कितें करता तेंचें जीवन वाचोवपाक प्रिवेंटीव मेडिसीन ह्या दृश्टिकोनान आमी काम करता। ओके, तो आमी जर हेल्थ विशय सुरवात केल्या अगेन DDSSY जी स्कीम आसली दीन दयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हातूंत तुमी थोडेशे चेंजीस केले। हाऊ डू यू लूक आयच्याच डेटीन जेन्ना आमी पळयता यू फील दॅट इट इज कम्फर्ट एस्पेशली वेन यू हॅव प्रायवेट एंड गव्हर्मेंट हॉस्पिटल टसलिंग अप आनी मोर इम्पॉर्टंटली इज देर अ स्कोप ऑफ इम्प्रुवमेंट? देर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप ऑफ इम्प्रुवमेंट करपाक खूब स्कोप आहा। जे कितें जेन्ना स्कीम नवी आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर त्यांची एक कल्पना आशिल्ली की लोकांक ह्या तरेचे युनिवर्सल मेडिक्लेम जावंक जाय आनी पयल्या वर्सा जेन्ना आमी मेडिक्लेम स्कीम चालू करता युनिवर्सल मेडिक्लेम कांय ना कांय गोश्टी आसताच, कांय ना कांय अडचण येताच, पूण त्याच बरोबर आतां नवें एक टेंडर आमी काडला तेज्यान खुबशे गोश्टीचेर चर्चा करून नवे कंडिशन्स घालून जे कितें आमकां दिसता की उपयोग जायना लोकांक त्यो काडून जे खरे गरजेचे आसतात ते इन्क्लूड करून म्हणजे लोकांक बरेपैकी फेसिलिटी गावची। आनी इन्शुरन्स कंपनीचो रोल हांगा आहा लोकांक आमी इन्शुरन्स कंपनी कित्याक वापर करता कित्याक इन्शुरन्स कंपनीचे रोल आहा नॉट टू मेक प्रॉफीट, इट कॅन मेक अ सर्टन मिनिमम प्रॉफीट बट टू सी दॅट फेसिलिटेट दॅट वी आर एबल टू रीच आउट टू मॅक्झिमम नंबर ऑफ पीपल आनी एज अ रोल ऑफ अ फेसिलिटेटर तेजो म्हणून आमी वापर करतात। तेंचे कांय अडचणी आशिल्ल्यो त्यो अडचणी कुशी काडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। नवीन टेंडर आतां बेगीन फायनल जावंक जाय आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीन मन लावन हेजेर लक्ष घालून डॉक्युमेंट काडला
ह्या डॉक्युमेंटान तरी बी गरज पडल्यार कितें जर आमकां चेंजीस करूंक जाय जेन्ना प्री बीड मिटींग जाता, कित्याक आमी नवीन टेंडर काडपाचो केला, कित्याक जेन्ना तुमी पॅकेजीन चेंज करता रेट्स बी बदलता म्हणून तुमकां नवें करचें पडटा, बिकॉज इन द सेम पॅकेज वी कॅनॉट चेंज. दॅट इज वाय वी हॅव कम फ्लोटेड अ न्यू टेंडर. तो पर्यंत तें एक्सटेंशन आमी दीत रावतले कंपनीक. आनी म्हाका दिसता की एप्रिलचे एंड पर्यंत आमकां परत एकदां ही स्कीम नवे डॉक्युमेंटच्या माध्यमांतल्यान जी फायनल जातली तेजें जें कितें चेंजीस जाय आसल्यो ओल्ड स्किमान ह्या स्किमान इनकॉर्पोरेट जाता. स्पेशली केटरिंग टू प्रायवेट जेन्ना आमी हय डेफिनेटली केटरिंग टू प्रायवेट. एंड कितें आसता की जेन्ना गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सुदारपाक लागता जेन्ना प्रायवेट हॉस्पिटलाक त्रास जाताच. आयज तुमी कार्डिओलॉजीचो विशय घेतल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजान जी कार्डिओलॉजीची एक तर सुंदर सोय उपलब्ध जाल्ली आसा ती सोय खंयच्याच प्रायवेट हॉस्पिटलान ना. आयज म्हाका भंय कितें दिसूंक लागला की आयज मडगांव कितें प्रसंग आयलो थंय कार्डिओलॉजिस्ट थंय इंटरवेन्शन खातीर डॉक्टर ना. वास्कोच्या पूर्ण तालुक्यान ना, पेडणे ना, सत्तरी ना, साखळी ना. म्हणजे आमकां हे कार्डिओक एम्ब्युलन्सीच्या माध्यमांतल्यान तुमी अजाप जातले आयकून गेल्या कांय म्हयन्यान आमी कमीत कमी 40 डॉक्टर आमचे हेल्थ सर्विसचे आमी तांकां ट्रेन केल्ले टू थ्रोम्बोलायज द पेशंट. आनी स्टेमी प्रोग्राम म्हणून आमी लॉन्च केलो. फक्त कार्डियाक एम्ब्युलन्सीस लॉन्च करूंक ना. आनी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे जे कार्डिओलॉजिस्ट इंटरवेन्शनिस्ट सगळे इंटरवेन्शनिस्ट हॅव जॉयन्ड गोवा मेडिकल कॉलेज. एंड म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजचे कार्डिओलॉजी युनिट आमी टिचींग युनिट केल्लें आसा. आनी आमकां ह्या तालुक्यान खेडेगांवान पयर हांव पेडण्यां गेल्लो, सत्तरीन हार्ट अटॅक जर मनशाक आयलो आमचे सगळे एम्ब्युलन्सीस आमी कन्वर्ट केले इंटू एडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम्स. आनी हांकां बेगिना बेगीन पेशंटाक हॉस्पिटलान हाडून आमी ते इलेक्सिन म्हणून मेडिसिन्स थंय स्टॉकअप केल्या. म्हणजे आनी जी फेसिलिटी लागता थ्रोम्बोलायज पेशंटाक करपाक ते आमी करपाचो आमचो प्रयत्न. आनी एक नवें सांगूंक सोदता की म्हाजे एक विचार आहा आनी ते ह्या 1 एप्रिलच्यान हांव चालू करतलो की आमचे वेगळे तरेचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आसा, बऱ्यापैकी काम करपी यंग डॉक्टर्स आहा. जेन्ना तुमकां कितें तरी एक वातावरण हेल्थ इन्स्टिट्यूशनान तयार करूंक जाय तेच ते जुने गोश्टी घेवन फुडें मनीस वचूं शकना. तांकां बी एक दिसूंक जाय की बाबा गव्हर्मेंटान आपूण काम करून आपल्याक कितें फायदो जाता, आपलें नॉलेज अपग्रेड करता. तो काय स्वताहून खंय तरी अमेरिकेक वचून ट्रेनिंग घेवंक शकना. ह्या वर्सा हांवें थारयलां की एक कमीत कमी 5 ते 10 डॉक्टर युनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्निया आमचे कडेन चर्चेन आहा. ते आमचे कडेन टायअप करूंक सोदता की ते आपले स्पेशलिस्ट हांगा धाडटले. त्यांचो खर्च आमचे सरकार आमी हें करतले आनी तांकां ते आमचे डॉक्टराक हांगा ट्रेन करतले. नाजाल्यार हांगासरले डॉक्टर जे आमचे डॉक्टरा हांकां युनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कॅलिफोर्नियान आमी धाडून थंय ट्रेन करूं शकता फॉर एमर्जन्सी मेडिसीन. आनी एक आमकां पयर म्हाजे एका मित्रान अमेरिकेन मायामीच्यान म्हाका मॅसेज धाडली की लेटस्ट टेक्नॉलॉजी ऑफ थ्रोम्बोलायझींग अ पेशंट ऑन इवन आफ्टर द पिरियड ऑफ द थ्रोम्बोलिसीस ओवर फॉर इंटरवेन्शन फॉर स्ट्रोक हे नवे टॅक्नीक आयिल्ले आसा कशें ते क्लॉट डिजॉल्व करपाक. आयज जायते इन्स्टन्सीस ऑफ स्ट्रोक्स वाडल्या आनी युनिवर्सिटी ऑफ मायामी कडेन आमची इनिशियल चर्चा चालू जाल्ली आसा. ह्याच तरेन आमचे गोंयचे खुबशे लोक पयर डॉक्टर एकनाथ नायक म्हाका मेळोन गेलो आनी ते बी आमचे मुख्यमंत्रीचे बरे मागपी. आनी असल्या लोकां कडेन टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. पयर अमेरिकेचे कांय डॉक्टर आयिल्ले, मिस्टर सरदेसाय म्हणून अमेरिकेचो आयिल्लो आमचे मुख्यमंत्रीचे बरे मागपी. आनी पयर म्हाका मुख्यमंत्रीन सांगलें मुद्दम तुवें त्या कार्यक्रमाक वचोंक जाय. आनी त्या कार्यक्रमाक गेल्यार जायते लोक मेळपाची संदी गावली. तेंचें एक स्वप्न आहा की हांगा एक फूल फ्लॅश ऑल इन वन चायल्ड हॉस्पिटल घालपाक. एंड गोवा गव्हर्मेंट वील गो ऑल आउट टू सी दॅट दीस प्रोजेक्ट इज इम्प्लिमेंटेड. कारण आमकां कितें जाय, आमकां बऱ्यापैकी सेवा जाय. त्याच बरोबर मेडिकल ट्युरिजमाचेर भर दिवपाचो ह्या वर्सा म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी मांद्रेचे लोकांक सगळे फेसिलिटीज दिवन आमी थंय मेडिकल ट्युरिजम आनी वेलनस सेंटर आनी म्हणजे मांद्रेच्या लोकांक सगळे फ्री ट्रिटमेंट, सगळे टॉप क्लास ट्रिटमेंट प्लस ते थंयच्यान आमी मेडिकल ट्युरिजम सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. दृश्टिकोन जेन्ना आसता आमचे डॉक्टरा कडेन जेन्ना हांवें चर्चा केली, आमी पयर म्हाजे कलीग बाब कार्लूस बरो नाशिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान आयलो. त्यांनी आपुणूच डिस्चार्ज घेवन गोवा मेडिकल कॉलेजान त्यांनी सांगलें आपले विश्वास गोवा मेडिकल कॉलेजान आहा आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान ट्रिटमेंट घेतल्यार आपूण गोवा मेडिकल कॉलेजानूच ट्रिटमेंट घेतलो. आनी ते आयज रिकवरी तेंची बरी जाता. पूण त्याच तेन्ना म्हाका आमची डॉक्टर तेरेजा गावली. ती आयज पर्यंत ते डिपार्टमेंटूच कोणी तयार करूंक ना. त्या डिपार्टमेंटान बॅकींग दिवंक जाय त्या तरेचें बॅकींग दिवंक ना. पूण आमी जेन्ना डॉक्टरांक आमी जेन्ना बॅकींग दिता आनी ह्या तरेची घटना कॅन्सराच्यो गोश्ट्यो वाडल्या, स्ट्रोक्स वाडल्या, लायफस्टायल चेंज लोकां मदीं जे जाल्ले, आमच्या गोंयान लायफस्टायला बद्दल खुबश्यो दुयेंस येता,
ते अवेरनस क्रिएट करपाक नवे नवे प्रोग्राम्स हातीन आमी घेतल्या. एन्ड हांव महिला आनी बाल कल्याण खात्याचो मंत्री असल्या कारणान आमी ते इंटिग्रेट करून खातें आमी चलोवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आमकां जाय की कितें बरें केल्लें लोकांचें जीवन आमी कशें वाचूं शकता. 108च्या माध्यमांतल्यान आसूं, कार्डियाकच्या माध्यमांतल्यान आनी एक बरें खुशी दिसता की हांवें जो स्टँड घेतलेलो की खंयच्याच प्रायवेट हॉस्पिटलान आमी किडनी ट्रान्सप्लांट दिवचे ना. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान चालू केल्यार मागीर आमी तेजेर विचार करतले. आयज 2 पेशंट सक्सेसफुली किडनी ट्रान्सप्लांट गोवा मेडिकल कॉलेजान केल्ले आसा. आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा आनी केपेबल डॉक्टर्स आसा. डॉक्टर मधू, डॉक्टर तिवारी हे सगळे आमचे, डॉक्टर लेंगडे हे सगळे जे आमचे टायअप केल्ले आसा आमकां मदत करता. पूण म्हाका एकूच जाय की लोकांनी म्हणूंक जाय आमच्या जिवनान कितें आसता की हांव तरी बी तरूण आमी काय हें जावंक ना, वय तितलें जावंक ना, पूण कितें आसा की एक ऑब्जेक्टीव की लोकांनी म्हणूंक जाय बाबा हो मंत्री आसतना हेणी कितें तरी बरें केलें, आमच्या जिवनान कितें तरी सुदार घडयलो. आनी ह्याच तरेन धोरणान आमी काम करता. आनी एडवायजर आमचे बरे, आमची टीम बरी आहा आनी टीम आमकां गायड करता. आमची एक्स डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस राजनंदा देसाय, ती आतां हेल्थ सॅक्टरान तिका हांवें फुडाकार घेवंक लायला. ती म्हाज्या ऑफिसान OSD म्हणून काम करता. प्लस तिका फूल अथॉरिटी दिल्ली आसा की सगळ्या गोश्टीचेर चवकशी एंड टायम टू टायम मिटिंग्स घेवपाक, टायम टू टायम ऑडिट. विरोधी पक्षान जेन्ना 5 वर्सां हांव रावलो तेन्ना खुबश्यो गोश्टी शिकपाक आयली, कशें म्हायती काडप. आनी जे कितें हांवें प्रश्न उपस्थित केल्लो तेन्ना त्यो प्रश्नाचेर हांवें तेन्ना प्रश्न उपस्थित केले. आयज म्हाका ते सोल्युशन फायंड करूंक जाय हे सगळे गोश्टी. आनी म्हणून एक खुशी दिसता की आरोग्य मंत्री म्हाका श्री मनोहर पर्रीकरान परत एकदा आनी श्री अमित शाजीन म्हाका संदी दिली मंत्री जावपाक. आनी हांव मंत्री जालो, म्हाका आवडते खातें म्हाका गावलें. ह्या खात्याचो पूर्णपणे उपयोग जनते खातीर करपाचो म्हाजो प्रयत्न. बरें इंटरेस्टिंग गजाल आसा. लास्ट टायम जेन्ना आमी तुमचे कडेन मेळ्ळे तेन्ना ऑन ओकेजन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जें स्टोन लेईंग आसलो त्या मुहूर्ताचेर आमी तुमचे कडेन मेळ्ळे आनी तेन्ना तुमी सांगलेलें हे किडनीचें. इट इज ऑलवेज नायस टू सी. म्हणजे हांवें स्टार्टींग सुद्दां म्हटलें की यू आर ऑलवेज बिजी, यू आर ऑलवेज सेटींग सम गोल्स फॉर युअर सेल्फ अँड ऑब्वियसली वर्किंग फॉलोअपूय ताजेर जातलो. GMCचोच विशय चलता तेन्ना आय एम जस्ट थिंकींग की तुम्ही फी स्ट्रक्चर्स केलो फॉर एवरी पेशंट टू एनरोल. नेबरिंग स्टेट्सांतल्यान केन्ना खंय तरी निर्देश आय नो इट्स अ व्हेरी ऑफ द पिच क्वेश्चन, बट इज देर अ प्रेशर, यू फील दॅट कायंड ऑफ अ प्रेशर ऑर यू एज अ कॉलेज गोवा मेडिकल कॉलेज तुमकां दिसता की खूब येवपाकूय जाय? बिकॉज हांव गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री. गोंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडला, 70च्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडला. गोंयच्या लोकां कडेन म्हाजी एक जबाबदारी आहा. गोंयच्या लोकांक हेल्थ सर्विसीस डिप्रायव करून भायरच्या लोकांक दिवपाची हांगा गरज. त्याच बरोबर हांव करेक्ट एक करूंक सोदता आनी क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता की गरीब जो आहा तो डेफिनेशन ताका आमी डिपार्टमेंट मेडिकल सुपरिटेंडंट एंड आमचे जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आसा तांकां पावर दिल्ली आसा. तुमी डिफायन करा, जर तुमकां दिसता तो गरीब मनीस आसा ताका फ्री ट्रिटमेंट दिवपाक कांय हरकत ना, तुमी दियात. खंयची एमर्जन्सी जर आयली, एमर्जन्सीक आमी इमिजिएटली अटेंड करता, आमी केन्नाच चार्ज करिना. पूण म्हाका तरी दिसता की फॉरेनर बिनर येता हे सगळे लोकांक पयशे चार्ज करपाची गरज आहा. फॉरेनाक जे कितें प्रायस आहा फूल फ्लॅश प्रायस पे करून दी, कांय हरकत ना. आमकां कितें, आमी कितें फॉरेनाक गेल्यार आमकां कोण फ्री दिवपाचें ट्रिटमेंट? हेंचे कडेन पयसो आसता ते पयशे दिवन दी. पूण आमचें काम कितें? गरिबाक सहकार्य करपाचें. आमचो सामान्य मनीस आसा ताका बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट गावचें म्हणून आमी काम करता. आनी हॉस्पिटलान बी आमी अशी परिस्थिती आयिल्ली की आमी इतले सबसिडायज करून गेले की आमच्याच लोकांक ते गांवान आसले मेडिसिनान शॉर्टेज जाताल्यो. आयज तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजान पळयल्यार बेडां आमच्या लोकांक गावता, बेड गावता, सगळे ICUन बेड गावता. त्याच बरोबर फ्री मेडिसिन्स आमी कमीत कमी 70 कोटी रुपया दर वर्सा खर्च करता फ्री मेडिसिना खातीर. एंड ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की म्हाजी जबाबदारी गोंयच्या लोकां कडेन आहा. पयर म्हाका कोणी सांगलें की दोडामार कोणी तरी हें केलें. हांवें सांगलें ताका तुमी येवन मेळात. म्हाजे एक प्रश्न पडटा, महाराष्ट्र इतलो व्हडलो राज्य आहा, देशान सगळ्यान म्हणटा ते सगळ्यान, पण महाराष्ट्राच्या सरकारान खंय ना खंय 5 कोटी तरी डिपॉझिट आमचे कडेन दर वर्सा दिवन त्याच तरेन आमी हें करूं शकता. पूण महाराष्ट्र सरकारांतल्यान पावलां कोणी आतां पर्यंत काय कोणी म्हाका अप्रोच जावंक ना की आमी तुमकां डिपॉझिट दितले. कितें आसा की सरकार कितली सबसिडायज करतली हे सगळ्या गोश्टीचेर विचार करचो पडटा. आनी गोंयच्या लोकांचो आरोग्य मंत्री आसल्या कारणान गोंयच्या लोकांची जबाबदारी म्हाजेर आहा. त्याच बरोबर हांव तांकां डिप्रायव करूंक सोदिना. गरीब लोक आसल्यार तांकां निश्चित फ्री ट्रिटमेंट गावतले. पयशे 5 लाख येता काय तो प्रश्न ना. प्रश्न हा लोड गोवा मेडिकल कॉलेजाचो कमी करपाचो. आनी हांव निश्चित प्रेशर कितलोय म्हाजेर आयलो, हांव काय ह्या डिसिजनाचेर हलपाचो ना.
ओके, इट इज ऑलवेज नाईस की फक्त गोयचीच जनता न्ही तर नेबरिंग स्टेट सुद्धा इज ट्रस्टिंग गोवा मेडिकल कॉलेज आणि ते आवर्जून हांगासर येता. ओके सर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जे युजली समटायम्स फेस करता, लोकूय फेस करता आणि फार्मसीनूय ते इन हाऊस जी फार्मसी असता तांच्याकडे मेळना. इन दिस रिगार्ड्स यू हॅव कम अप विथ अ डिफरंट सोल्युशन, यू हॅव गॉन टू अ डिफरंट वे ऑल टुगेदर. वूड यू लायक टू शेअर समथिंग अबाउट आमी दॅट? कितें केलां, हे सगळे तरेच्यो गोश्टी जातल्यो गोवा मेडिकल कॉलेजान. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे लेवल वाडोवपाक आनी सामान्य मनशेक त्रास जावं न्हय म्हणून इन हाऊस फार्मसी आमी टेंडर केला. हाय व्हॅल्यू घालून टेंडर करून सगळे पास जाले, ऑर्डर दिली, सगळे रेजिस्टर्ड डॉक्युमेंट बी सगळे जाले. ह्या म्हयन्यान इन हाऊस फार्मसी चालू जाता. अशी परिस्थिती येताली लोकांक की केन्ना प्लेट्स ना गोवा मेडिकल कॉलेजान भायल्यान घेवन यो म्हणून 50-60 हजाराचें सामान हाडपाक परिस्थिती येताली. ती परिस्थिती लोकांचेर येवं नये. ओकेजन्स तुमच्याकडे आयिल्ले? म्हाजे ओन अनुभव हा म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांतल्यान ह्याच दिसांनी. हे हांव लास्ट वीकचे उलयतां. आतां इन हाऊस फार्मसीचे आमी सर्क्युलर काडला की सगळे गोश्टी त्याच फार्मसींतल्यान आमी घेवंक जाय जे खंय आमचे कडेन स्टॉक ना. कित्याक टेंडर आमी दर वर्सा काडटा. टेंडरा भायर जर कितें ना त्यो गोश्टी आमी ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान घेतले. आनी इन हाऊस फार्मसी शब्द घालून आमी टेंडर केलो फर्स्ट टायम इन गोवा मेडिकल कॉलेज. कित्याक ह्यो असले घटना घडूं नये म्हणून ह्या तरेची आमकां फार्मसी जाय आसली जेंचे कडेन कॅपॅसिटी फायनान्शियल आसतली, जे खंय सगळे ते स्टॉक करूं शकता एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी गोवा मेडिकल कॉलेज मागीर तांकां बिलां तेंची भरतली. पूण ह्याच तरेन आमी केल्लें आसा. ओल्ड दृश्टिकोनान आमी जर विचार केले आनी लोकांक त्रास जायत रावलो तशें उपयोग ना. एस्टर मेडिकल तुमी बेंगलोर एअरपोर्टान गेल्यार तरेतरेची कंपनी, प्रायवेट कंपनी बरे सुंदर फार्मसी घालता. आनी आमच्या हॉस्पिटलान गेल्यार थंय गोडावन सारकें दिसता. आनी म्हणूनच हांवें थारायलें की खंय ना खंय पावलां वेगळ्या तरेन घेवंक जाय. मुख्यमंत्रीच्या आशिर्वादान आनी सरकाराच्या बॅकिंगान आमी इन हाऊस फार्मसी घातल्या जे खंय कोणाकय त्रास जावचो ना. डॉक्टराक जर दिसलें खंय शॉर्टेज आहा तेणी थंयच्यान प्रोसिजर करून थंयच्यान मेडिसीन प्रोक्यूर करूं शकता थ्रू लोकल परचेसीस. आनी ह्या तरेन लोकांक परत त्रास जावचो ना गोवा मेडिकल कॉलेजान. जर तुमकां स्टँड जाय, स्टँड पण सगळ्या गोश्टी त्या फार्मसीन अवेलेबल आसतले. आनी ह्याच तरेन आमी पावलां घेतल्या गोंयचे जनते खातीर आनी गरिबा खातीर. ओके, गोईंग ऑफ अ लिटल फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, मायनिंग सध्या सुप्रीम कोर्ट रुलींग एज टेकन अ बॅक सीट. टुरिजम सुद्दां आयज चड आमकां जे इंटरनॅशनल टुरिजम मेळटा तितूंतल्यान रेवेन्यू जो येतालो तो आतां खंय तरी मातसो कन्सोलिडेटेड जाला. इन दीस होल बॉल गेम देर आर ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट किंवा जे नवे भुरगे भायर सरता कॉलेजींतल्यान किंवा टेक्निकल इन्स्टिट्यूटान तो तांकां तुमकां एम्प्लॉयमेंट दिवचें पडटा. आय अंडरस्टँड कंप्लिटली पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वील कम नॉट ओनली युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी बट अक्रॉस गोवा की आमकां गव्हर्मेंट जॉब दिया. इट इज नॉट पॉसिबल. लेट अस बी व्हेरी क्लियर अबाउट दॅट. बट हॅविंग सेड दॅट, how do you cater to this particular issue, considering that these 2-3 situations are against the odds, like against the present situation? तुम्ही जॉब क्रिएशनाच्या एज अ लेजिस्लेटर आय एम आस्किंग यू, जॉब क्रिएशनाच्या हितूंतल्यान तुम्ही हाऊ डू यू सी थिंग्स? ना, प्रत्येक मंत्र्यांनी आपापले दृष्टिकोनान विचार करूंक जाय. नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर येता, नवे जॉब येता, नवे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन आणि तांचे तरेतरेचे क्वालिफिकेशनचे लोकांक थंय संदी गावता. कोण फार्मसी केलो आसतलो, कोण टेक्निशियन आसतलो. You have to have your own way and a way of model of thinking, and I'm sure we have got a young cabinet under Shri Manohar Parrikar, and ह्या कॅबिनेटीन वेगवेगळे मंत्री रोहन खंवटे आपले स्टार्टअप्स आणि इतर काही गोष्टीचेर लक्ष दिता. आणि आमचे विजय सरदेसाय इज कमिंग आउट विथ न्यू थिंग्स लायक ऑन एग्रीकल्चर, ऑन फ्लॉरिकल्चर अँड क्रिएटिंग एग्रीकल्चर फ्लॉरिकल्चर हब. प्रत्येक मंत्रीन जर ह्या तरेचे वेगवेगळे विचारधारा घेवन फुडें गेले की म्हाका खात्री आहा की फुडल्या वर्सभरान आमी जाय तसो एम्प्लॉयमेंट आमी तयार करूं शकता. मायनींग जे बंद जाला हे दुर्दैवाची गोष्ट. इट्स रियली, आय एम रियली सॅड अबाउट इट बिकॉज आमचे कितले लोक, हांव मायनींग कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाजी मायनींग डिपेंडंट आहा आनी ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भरपूर त्रास जाल्लो आसा. आमचे लोक आयज सेजगोवान सांगला की 2000 लोकांक फाल्यांच्यान येवं नाका म्हणून कामाक. ह्या तरेचे जेन्ना गोश्ट्यो जाता, ह्या तरेचे जेन्ना घटना घडटा, खंय ना खंय दुख्ख जाता. आनी खंय ना खंय सुप्रीम कोर्टचें डिसिजन आसल्या कारणान म्हाका तरी दिसता, बट म्हाका खात्री आहा की भारतीय जनता पक्षाचो जो सरकार आहा, आघाडीचो सरकार जो आहा, कोएलिशन गव्हर्मेंट आहा गोंय राज्यान आनी केंद्रान, कितें तरी मार्ग ते काडटले. आनी आय एम होपफूल, कित्याक श्री नितीनजी गडकरी येवन गेले, आय एम होपफूल की कितें तरी वाट काडटले आनी कितें तरी वाट ह्या तरेचे आमकां जाय ज्या माध्यमांतल्यान मायनींग परत एकदा बेगिना बेगीन सुरू करपाचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक मायनींग हें जायच गोंया खातीर. सडनली यू फायंड देर इज अ 3,500-4,000 crore cash liquidity going out of the market, and it doesn't only affect mining or mining dependents. Across the board there's an effect and parinam. Okay, just taking forward these questions again, I understand obviously that there's a lot of political turmoil also.
द प्रेझेंट सिच्युएशन यू वूड बी इन अ बेटर देर पोझिशन इज टू नो अंडरस्टँड पॉलिटिकल टर्मॉयल. देर इज नो. म्हाका दिसता की विरोधी पक्षांक दिसता टर्मॉयल आहा म्हणून आनी ते अपेक्षेन रावल्या. ते केन्ना केन्ना आसता न्ही गोश्ट्यो आसता फेरी टेल्स इसॉप फेबल बी आसता तसल्यो गोश्ट्यो त्यो. आमी सगळे शांतपणे हांगा आमच्या कामाचेर लक्ष दवरून आहा. हांगा तुमकां एक खात्री दिवंक सोदता आनी गोंयचे जनतेक खात्री दिवंक सोदता की आमची एक आयज कोणी जर बरो ना जालो आमी ताका स्पेस दिवपाची गरज आहा. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री इज रिकवरींग अंडर ट्रिटमेंट आमी मॅच्युअर लोक आमी मॅच्युअरपणे हँडल करपाची गरज आहा सिच्युएशन. आनी म्हाका दिसता ही इज एंटायटल्ड टू हीज 1 month रेस्ट इन हीज लायफ. ही हॅज गिवन अ लॉट टू गोवा. 1-2 महिने त्यांनी रेस्ट घेतले आनी 3 member कमिटी घातली आनी त्यांनी फायनान्शियल डेलिगेशन ऑफ पावर्स एक लिमिटेड केले, काय हरकत ना. म्हाका खात्री आहा की 3 member कमिटी सगळे रेप्रेझेंटेशन एक BJPचो रेप्रेझेंटेटिव्ह आहा, MGचो आहा, विजय सरदेसाय आहा, ते योग्य तरेन सरकार मॅनेज करतले जो पर्यंत मुख्यमंत्री परत येना. आनी टर्मॉयलचो प्रश्नच येना. नितीनजी गडकरी आयले, खुबशे विशयाचेर त्यांची चर्चा जाली. हांव नाशिल्लो, हांव तेंचे कडेन फोनार संपर्क साधले आनी सांगलें की हांव ना म्हणून. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की पॉलिटिकल टर्मॉयल हे आमच्या मनान आहा आनी ते बी आमच्या मनान न्हू, ते विरोधी पक्षाच्या मनान आहा. एकटो आमदार गेलो आनी बेंगलोर गेलो आनी तो बेंगलोर सांगता खंय विरोधी पक्षाचो आमदार आपूण बेगीन बेगीन चीफ मिनिस्टर जावपाचो आहा म्हणून. हांव म्हणटा कितले स्वप्न बी पळोवपाची एक मर्यादा आसता. हे स्वप्न लोकांक रावल्ले गोश्ट लोक विरोधी पक्षान आपलें काम ते करतले. त्यांची इट इज द ड्युटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी टू क्रिएट डिस्टर्बन्स. पण आमी मॅच्युअर आसूंक जाय की आमकां कितें जाय, कित्याक जे सपोर्ट आमकां केंद्र सरकार दिवंक शकता आनी कोण दिवंक शकना. आनी म्हाका खात्री आहा की हे सरकार पूर्ण आपले 5 वर्साचो फूल टर्म कंप्लीट करतले. आनी आमी देवा कडेन मागता की मनोहर पर्रीकर बेगिना बेगीन बरो जावन गोंयाचें नेतृत्व परत एकदां करपाक लागतलो. पूण आय फील आनी म्हाका दिसता आनी गोंयची जनता बी अग्री जातली की आयुश्यान केन्ना कोण बरो नासता तेन्ना ताका एक 2 महिने स्पेस दिवपाची गरज आहा. जाय ते फेसबुकार नेगेटिव्ह पोस्ट येता, म्हाका दिसता लोकांनी रिफ्रेन करचे असले गोश्टी करतना आनी ताका आपलो स्पेस दिवचो. हो तेजो टायम आहा. ही हॅज टू रिकवर. तो ट्रिटमेंट घेता आनी खंय ना खंय लोकांनी एक प्रार्थना मनान म्हणूंक जाय. कोणी आसूं प्रार्थना म्हणपाक काय हरकत ना. आनी पॉलिटिकल टर्मॉयल म्हाका दिसना. केंद्र सरकार आनी गोंय राज्याचें सरकार आनी आमचे 3 member कमिटी हे रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल सेक्शन्स ऑफ आवर गव्हर्मेंट and they will manage the situation. म्हाका तुमी प्रश्न सुद्दां विचारपाक दिवंक ना, बट आय अंडरस्टँड यू हॅव आन्सर्ड ऑल माय क्वेश्चन्स प्रॉपरली. Another question is, you belong to Congress, then shifted to BJP. Obviously, I have roamed your entire constituency. प्रत्येक मनशाक थंयसर मेळ्ळा आनी nowhere people have said, they are looking towards a party. It is the leader that they are looking for. It is a person that they are looking for. आणि म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें की आमचो संपर्क म्हणटा तो आमच्या आमदारा कडेन. तो खंयच्याय पार्टीन असो इज अ डिफरंट केस. आमी पार्टीच्या वरिश्ठांक आनी खंय मेळपाक मेळना. आमकां कितें दुखलें जाल्यार आमी आमच्या बाबाक किंवा विश्वजीत राण्याक आमी डायरेक्ट फोन करतात. अगेन BJP सेज काँग्रेस मुक्त इंडिया, काँग्रेस मुक्त वाळपय किंवा गोवा. हाज्याक तुमी कशें पळयता? काय हांव आयज भारतीय जनता पक्षाचो लेजिस्लेटर आहा आनी हांव ज्या दिसा भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला हांवें मनांतल्यान भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला. आनी म्हाका दिसता की आमचे जो वोट बँक आनी वोट बेस आहा आमी कशें नर्चर करतात त्या आदाराचेर आहा. म्हाजे संपर्क लोकां कडेन कसो आसता, लोकांचे कितें लोकांची कामां कशीं जाता आनी लोक आपल्या दृश्टिकोनान एक वेगळ्या तरेचे तेंचे म्हाजे कडेन रिलेशन इतल्या वर्साचो स्थापना जाल्लो आसा. म्हाजे वडील आसतना इतले वडील आयज आहा पर्य मतदारसंघाचे आमदार आहा. आयज जन्माक हांव जेन्ना आयला तेन्नाच्यान ते आमदार आहा आनी आयज तेंचें मार्गदर्शन घेवन हांवें आयज पर्यंत काम केल्लें आसा. आयज श्री पर्रीकर म्हाका मार्गदर्शन करता, म्हाजे वडील बी मार्गदर्शन करता आनी आमी एक वेगळे तरेन लोकां कडेन पळयता. एक आमचो एक व्हडलो परिवार सत्तरी आनी उसगांव हे आमचो परिवाराचो एक भाग आनी त्याच बरोबर सांखळी आनी बिचोली तालुक्याचे लोक बी, कित्याक आमी रावता मदीं आनी हे लोक आमचे एक परिवार सारको आहा. आनी हे राजकारण सगळे कडेन राजकारणाच्या दृश्टिकोनान हांव लक्ष घालिना. राजकारणाचें कसलेंय कॉनोटेशन आसूं पूण त्याच बरोबर हो आमचो लोक आनी आमी त्या लोकां कडेन सदां रावतले आनी लोक बी आमच्या वांगडा इतल्या वर्सां रावल्या म्हणून हांव खरेंच शब्द नासता केन्ना केन्ना की ज्या तरेचें एक्सप्रेशन दिवपाक, कित्याक एक जबाबदारी आमचेर आहा की लोकां खातीर कितें बरें करचें आनी करपाचो आमचो प्रयत्न चालूच आसा. ओके, बिफोर आय एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, कित्याक हांव केन्ना आमी उलयता विमेन एम्पावरमेंट हो शब्द खुबशे राजकारणी उलयतात, बट आय थिंक
तुम्ही तातूर कामूय करता ते डिपार्टमेंटूय तुमच्याकडे आसा आनी तातूंतल्यान तुम्ही थोडे मातशें आनीक स्ट्रेंथन करपाकूय तुम्ही प्रयत्न करता. तातूंत जर तुम्ही थोडे 2 गोश्टी सांगशात जाल्यार. आम्ही महिला आणि बाळ कल्याण खात्याचे एकदम बरे प्रश्न तुम्ही मांडला की वुमन एम्पावरमेंटाची खूप गरज आहे. भाशण आणि घोशणा पुरो जाल्यो आनी हांव मंत्री ह्या तरेचो न्हू की फक्त भाशणां आनी घोशणा करपाक बसला. आमी एक नवी स्टियरींग कमिटी केल्ली आसा, मॉनिटरींग कमिटी, एम्पावर्ड मॉनिटरींग. पळय शायला डिसुजा जे गोवा युनिवर्सिटीन आमची प्रोफेसर आहा ती आहा, मागीर ललिता जोशी आहा, मागीर त्याच बरोबर पुर्ती पाटकर आहा, आणि त्याच बरोबर आमची आनी एक 2 ॲडवोकेट सुबलक्ष्मी नायक आहा. ह्या सगळ्या लोकांक आमी घेवन एक कोर टीम केल्ली आसा. आनी ह्या कोर टीम आनी डॉक्टर राजनंदा देसाय आनी एक कोर टीम हांवें केल्ले आसा. आनी ह्या कोर टिमान एक मुंबयची एक महिला आसा, मिसेस वाधवानी म्हणून. तांकां कित्याक घेतलें, तांकां कित्याक म्हणून आमी इनवॉल्व केल्या. आयज फर्स्ट टायम गोंय राज्याची इतिहासान अंगणवाडी वर्कर आनी टिचर तांकां न्यूट्रिशन, डायटरी रिक्वायरमेंट आनी कशें ट्रेनिंग वेगळ्या तरेचे 100च्या बॅचान आमचें काम चालू केल्लें आसा. हल्लीच ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू जालो, वर्सभर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू उरतलो. आनी ह्याच तरेन भुरग्यां खातीर न्यूट्रिशन कसो जाय, भुरग्यांक महिला प्रेग्नंट महिला खातीर कशें पावलां घेवंक जाय. त्याच बरोबर आमी स्वावलंबन स्कीम स्थापन केल्या. म्हणजे 25 ते 30 हजार रुपया दर वर्सा प्रत्येक रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी महिला मंडळाक दिले वयतले. जेन्ना हो प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांवें घातले ताबडतोब त्यांनी सँक्शन करून त्यांनी म्हाका दिली. आनी हे महिला मंडळ गांवांत बी एक्टिविटी जावंक जाय. आनी हे जेन्ना गांवांत एक्टिविटी वेगळ्या तरेची जावंक जाय, महिलांक आकर्शीत कशें करपाचे, बेश्टे मेळावे आनी पयशे वांटपाचो कार्यक्रम न्हू, हे पयशाचो कसो बरो वापर करपाचो. आयज कशें लोकांक मार्गदर्शन जाय, ओरिएंटेशन जाय, हे आमच्या महिला मंडळाक आपूण पांयार उबे रावपाची ताकद जर दिली ते आपल्या लेवलाचेर करूं शकता. आनी वेगवेगळे मेळावे अंगणवाडी वर्कराक भर दिवन दॅट इज आवर स्ट्रेंथ ऑफ द डिपार्टमेंट. ते काम भरपूर करता. तांकां एक मोटिवेशन. आयज पर्यंत तेंचे वेगवेगळे इश्यू आशिल्ल्यो ते सगळे सॉल्व करपाक हांवें हातीन घेतला. तेंचे जे कितें प्रश्न आसले ते समजून घेवन तांकां एक बॅकबोन दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ते ट्रेनिंग करून वेगवेगळे ते प्रोग्राम्स इम्प्लिमेंट करता. फक्त भुरग्यांक सांबाळपाचें आनी शिकोवपाचें न्हू, त्याच बरोबर आमी कावन्सलर्स अपॉयंट करपाचे थ्रू NGO थरयल्ले आसा. म्हणजे प्रेग्नंट महिला जी आहा एका कशी कावन्सल करपाची. आनी तेज्या भायर 181 हेल्पलायन आमचे बेगिना बेगीन सुरू जातली. म्हाजे बरोबर जे काम करता मिसेस पुर्ती पाटकर, तिणे इनिशिएटीव घेतला 181 लॉन्च करपाक. तिका आमी 108चे थ्रू आमी लॉन्च करतले टू डू दीस इनिशिएटीव ऑफ 181. मागीर आमी अमेंडमेंट हाडूंक सोदता आमचे वुमन्स कमिशनाचे जे बाकीचे राज्यान केल्या, म्हणजे हांकां एडिशनल पावर्स फॉर वुमन कमिशन दिवपाक. आनी त्याच बरोबर हांवें कित्याक थरयलां, तुम्ही अजाप जातले, आमी ऑलरेडी थरयला की वेगवेगळे कॉलेजींतल्यान कॉलेजीचे भुरगे कॉलेजीचे महिला ह्या कॉलेजीचे महिलांचे एक 50 महिलांचो एक थिंक टँक करपाचो. तांकां पॉलिसी मेकिंगान आमी इनवॉल्व करपाचे. अँड दीस थिंक टँक ते जे कितें सजेस्ट करता दॅट वील बी अ बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट. आनी महिलांचो विशय घरांत जेन्ना आई वडिलां मदीं झगडी जाता, केन्ना केन्ना डॉमेस्टीक वायलन्स जाता, हेजो परिणाम डायरेक्ट भुरग्यांचेर जाता. तेंचे मनान कितें आहा, तेंचे मनान कसले तरेचे विचार आहा, ते कितें म्हणून चिंतता. प्रत्येक भुरगो वेगळे तरेन चिंतता. अँड हो बॅरियर रुरल अँड अर्बन डिवायड बॅरियर कुशीक काडून रुरल आमची महिला आनी अर्बन एरियांतली महिला एकत्र हाडून हेंचो थिंक टँक करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आहा. म्हणजे ते सजेशन जे करतले ते आमकां गायड करतले. आयज कितें आसा विशय, कसली चर्चा जाता, महिलां मदीं कसले कितें विशय आसता. फक्त आयज सॅनिटरी नॅपकिनां वाटल्यो म्हणून जायना. हे आनी हांव कित्याक सांगूंक सोदता की हे सजेशन आयल्या फ्रॉम वन ऑफ द गर्ल्स बाय यू जस्ट डिस्ट्रिब्युटींग दीस. दॅट इज नॉट कॉल्ड एम्पावरमेंट विमेन. You have to come with different ways and different means to reach out and outreach of the people. And I am here to strengthen women empowerment in the true sense. And आमी जाय तशी पावलां घेतले, जाय तशी पयशे खर्च करतले in the right manner to strengthen the women and make them feel safe. Okay, I am off with my time, but last one question. On this occasion of your birthday, what is your vision as a politician for yourself? ऑब्वियसली तुम्ही लोकांक खातीर करता हे सगळ्यांक जग जाहीर आसा. लोकांनी पयला मतदारसंघय तुमचो पळयता लोक. ना तुमकां मतदारसंघाची मतदारसंघय पयला आमी हेल्थ तुमचे डिपार्टमेंट जे तुम्ही पळयता. आय एम जस्ट आस्किंग फॉर युअर सेल्फ, वॉट इज युअर विजन फॉर माझे विजन इतलेंच आहा की मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरचे मार्गदर्शन अँड गायडन्स अँड माझे वडील जे आहा त्यांचे मार्गदर्शन घेवन
देवान म्हाका ताकद दिवची गोंयचे जनतेची सेवा करपाक आनी गोंयचे जनतेचे जे कितें कामां जे म्हाजे कडेन जे कामां येता म्हाका ताकद दिवची ते रिजॉल्व करपाक खुबशे अशे प्रश्न येता जे हांव रिजॉल्व करूं शकना. ताकद देवान इतलेंच दिवची की हांवें कितें तरी बरें करचें. म्हाजे वडिलांन जें नांव इतल्या वर्सां कमयलां तें नांव हांवें सदां त्याच तरेचें नांव दवरून काम करपाचें. हीच ताकद आनी हीच गायडन्स आनी बुद्धी देवान दिवची आनी म्हाका कांय नाका. वेल थँक्यू व्हेरी मच सर. इट वॉज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. तुम्ही वेळान वेळ काढून आमच्या वांगडा असं टाइम स्पेंड केलो. अँड अगेन ऑन ओकेजन ऑफ युअर बर्थडे मेनी हॅपी रिटर्न्स फ्रॉम Thank you very द much. डे फ्रॉम द व्ह्यूअर्स एज वेल एज फ्रॉम अस. थँक्यू.